पुलीस दळाच्या 3 पुलीस उपअधीक्षकांची आणि 38 पुलीस निरीक्षकांची बदली केल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। हातून 3 पुलीस उपअधीक्षक म्हटल्यार सुनीता सावंत, सुचेता देसाय आणि एडविन एम.एस. कुलासो हांचो आस्पाव आसा। पुलीस निरीक्षक अमरनाथ पासी हांची बदली वास्कोच्या रेल्वे स्टेशनार केला, जाल्यार अरुण बाकरे हांची वाळपयच्या पुलीस प्रशिक्षण शाळेत भरती केल्या। योगेश सावंत हांची बदली रायबंदरा वयल्या क्रायम ब्रांचीन केला। वट्ट 38 पुलीस निरीक्षकांची बदली वेगवेगळ्या सुवातींचेर केल्या।